रामकृष्ण हरे. सर्व तुमका सगळ्या जाणांक आयच्या कार्यक्रमाच्यो खूप खूप शुभेच्छा. वारकरी पंढरपूर वारी हाच्या खातीर सरकारच्या वतीन जी योजना सुरुवात केली त्या योजनेच्या शुभारंभ कार्यक्रमा खातीर सर्वात प्रथम हांव विठ्ठल रखुमाई हांकां नमन करता आणि आयच्या कार्यक्रमाक खास अतिथी म्हणून उपस्थित आशिल्ले आमचे आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर बाब डॉक्टर रमेश तवडकर, राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट नानवडे, कला अकादमीचे अध्यक्ष बाब चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर, आमचे डायरेक्टर विवेक नाईक, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे मानेस्त, समोर आशिल्ले म्हजे पत्रकार मित्र आणि सगळ्या म्हज्या वारकरी बंधू आनी भगिनीनो. सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी करकटावरी ठेवून या, तुळसीहारी गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान. थोडा वेळ पयलीं सगळे जाण विठ्ठल भजनात म्हणजे तल्लीन जावन पूर्ण कला अकादमीच्या ऑडिटोरियमात खूप मोठ्या प्रमाणात भक्तिमय वातावरण क्रिएट केले. त्याबद्दल हांव सगळ्या कलाकारांचे, सगळ्या भजन कीर्तन म्हणपी सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. खरोखरूच थोडोसो वेळ म्हणजे हांव मुख्यमंत्री, तूं मंत्री हे सगळे सायडीक दवरून आमी सगळेच मेळून वारकरी आसा अशा पद्धतीचे ते वातावरण निर्माण जालें आणि एकदम भक्तिमय वातावरणात हो कार्यक्रम हांगासर जाता. आमी सातत्यात पळयता हो कार्यक्रम म्हणजे श्रद्धा, भक्ती, संस्कृती, परंपरा हातून नटलेलो आसा. पंढरपुरा पायी वारी चालत वचप हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार चिरंतर आध्यात्मीक नात्याचो एक संबंध आसा. आमचे भक्तिमय वातावरण आमी सगळे जाण हरिपाठाच्या मंगल स्वरांनी पारंपारीक ही दिंडी 13 दीस 14 दीस ही आपल्या गावांतल्यान पंढरपूर हांगासर वता. आमी पळयता की आत्तां सरकारा कडेन रजिस्टर्ड 3500 जरी वारकरी नोंदले गेले, पण म्हाका दिसता खरें म्हटल्यार हे वारकरी 5000च्याय पेक्षा चड वारकरी आसात. काही जाणांनी आपली नोंदणी करूंक ना आणि काही जण म्हणजे पायी जमना म्हणून आमच्या सारकिले गाडयेन वतात, कारण ताका 14 दीस काय पायी वचप शक्य ना. पण हे सगळे सुद्धा म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे देवाच्या पंढरपूर विठ्ठलाचे दर्शन घेवपाक वता. पण तुम्ही भाग्यवान आसात, कारण तुम्ही सामुदायिक भक्तीत, शिस्तीत, सादेपणात आणि विठ्ठलाच्या नामस्मरणात एकत्र चलत विठ्ठलाचो नामघोष करीत तुम्ही सगळे जाण पंढरपूरची पायी वारी चालत वरता. तशें पळोवंक वचत जाल्यार पंढरपूरची वारी ही सर्वात प्राचीन वारी आसा. ही आतां न्ही, ही हजारांनी वर्सां जाली की पंढरपुराक पायी चालत वचपाची परंपरा आसा. संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानदेव आणि संत तुकाराम हे त्याचे साक्षी असतात आणि त्यांच्या ग्रंथातल्यान हे उमटलेले असतात. आणि हातूंतल्यान पायी चालत वयता आसतना म्हणजे ज्ञानभाव तुकारामाचो अखंड नामजप करीत आमी सगळे जाण ही वारी, ही समता, शिस्त, नम्रता, आणि सामाजिक ऐक्य, सामुदायिक जबाबदारी हांवें कित्याक म्हटलें, कारण वारीत वचपी प्रत्येक वारकरी आपल्या वारीत आसलेल्याच्या ल्हान व्हड हाची सगळ्याची जबाबदारी आपूण घेत आसता. तो आपल्या घरचोच आसा काय कितें, तो आपलो एक लागचो आसा काय कितें, प्रत्येक जाण हांव पळयता. कारण प्रत्येक वारीक वता आसतना हांव सगळ्या जाणांक शक्यतो म्हणजे ते 4-5 दीस प्रत्येकाची कोणाची तरी वारी सुरू करपाक वता, कोणाक तरी वारीक मदीं मेळटा, कोणाक तरी आनी खंय मेळटा. पण अशें एक वातावरण आसा की प्रत्येक जाण म्हणजे प्रत्येकाक माऊली ह्या नांवात उलो करता. म्हणजे प्रत्येकाच्या भितरच स्वता पंढरपूरचो विठ्ठल आसा काय कितें, आणि तेच एक भक्तिमय वातावरणांतल्यान खूप मोठ्या प्रमाणात पंढरपूर पावासर तशाच पद्धतीचे एक वातावरण खूप मोठ्या प्रमाणात तुम्ही सगळे जाण निर्माण करता. आणि हे करता आसतना पळयता की आमी सगळे जाण विसरून वता कोणाची जात कितें, कोणाचो धर्म कितें, कोणाचो पंथ कितें हे आमी कोणीच कोणाक विसरना. तर सगळे जाण एकूच विठुरायाचो नामजप करीत आमी सगळे जाण वारकरी आसा. व वारकरी एकच आमचो धर्म आसा, वारकरी व एकच आमचो पंथ आसा. इतकेंच म्हणत आमी सगळे जाण सातत्यात ह्या हातूंतल्यान फुडें वता. म्हाका सांगपा खातीर खूब बरें दिसता, कितलोय गरीब आसूनी, कितलोय श्रीमंत आसूनी, कितलोय जाणटो आसूनी त्याच वारीत चलत आसता. एखादी गाडी फुडें आसता, ताका मातशें कितें तरी बरें ना दिसलें जाल्यार तो थोडो वेळ गाडीत बसता, थोडो वेळ फुडें गेल्या उपरांत परत आपूण चलता म्हणटा आपूण चलतूच येतलो हे त्या कंटिन्युअसली वारी चलतच रावता. सरकारा कडल्यान ह्या वारीक वचपी गोमंतकाची तशी खूप म्हणजे परंपरा आसा की कितलीशींच वर्सां पयलीं पासून लोक हे वारी चलत वचत आसला. ही
म्हणजे आम्ही म्हणटा की पोर्तुगीज हांगासर येवच्या पयलीं सुद्दां लोक वारीत पंढरपूर चलत वयतालो हो इतिहास आसा आनी ताका साक्ष आसा म्हणजे आमचे विठ्ठल मंदिर जे साखळेत आसा हे तेजी साक्ष आसा की नक्कीच पंढरपूरचो विठ्ठल आणि साखळेतली विठ्ठल रखुमाई हांचो एक कंप्लिटली नातें जोडलेलें आसा आणि ताकाच लागून आमी जाका म्हणटा की हो इतिहास आसा तातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें वता आनी हे सगळें सांगता आसतना की जशें आतांच बाब राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानवडे बाब तवडकर हांणी जें म्हटलें की आमकां कोणीच की खंयच्याच वारकऱ्यान सांगूंक ना की आमकां वारीक तुमी मदत दिया म्हणून कोणीच सांगूंक ना आमकां दिसलें आमदारांच्या मनांनी येयलें तेंच्यांनी उलयलें आनी बाकीच्या कोणी सांगलें म्हणून फाटल्या बजेटांत आमी डिक्लेअर केलें की हय की वारी खातीर सहकार्य दिवपाचें आमी स्वताहून डिक्लेअर केलें आनी प्रत्येक वारकऱ्याक परत येवपा खातीर निदान बसीचो खर्च हो आमी दिवचो कारण कंटिन्युअसली 14 दीस चलोन येयल्या उपरांत मागीर ताका खंयची तरी ते बस सोद दुसरी बस कर आनी यो म्हणजे परत आनीक 2 दीस 3 दीस लागूंक जायना निदान येता आसतना तेजो बसीचो खर्च हो तरी ताका दिवचो ही संकल्पना दवरून मिनिमम 40 वारकरी आसलेल्या खातीर तेका 40 ते 50 असो 1 लाख रुपया आनी मॅक्झिमम 5 लाख रुपया एके वारीक दिवपाचो आमी संकल्प केलो ज्या कोणी म्हणजे आमच्या कडेन जवळपास 35 वारी रजिस्टर्ड जाल्या जो कोणी 8-10 वारकरी मेळोन जेंच्यांनी आमचे कडेन रजिस्टर्ड केल्ले तांकां ह्या स्किमीच्या अंतर्गत कारण ती गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा ताका कंप्लिटली म्हणजे एक आमकां प्रोटोकॉल फॉलो करून ती करची पडटा म्हणून 10 जाणांनी बीन कोणी जर रजिस्टर्ड केल्ले आसत जाल्यार तांकां ह्या स्किमीचो फायदो मेळूंक ना पण त्या 10 जाणांनी उरलेली जी वारी वता सगळे मेळोन एकत्र करीत 40 जायत मिनिमम जाल्यार ताका वारीचे आमी जेच हे दिवपाक जाय तो नक्कीच दितले आनी ताच्याच बरोबर अंदू आमी म्हटलां की तांच्यांनी ही वारी ही प्लास्टीक मुक्त वारी जावची म्हणून ताका आमी तांकां कपड्याच्यो बॅग तांकां पिशव्यो तयार करून दिल्या तांकां टोपी तयार करून दिल्या आनी प्रत्येक वारकरीच्या बरोबर एक फर्स्ट एड बॉक्स सुद्दां दिला जेणे करून तुमकां मिनिमम ज्यो लागता त्यो गुळयो आसतल्यो ताका बँडेज आसतली ह्या पद्दतीचे वाटेक 14 दीस जरी कितें लागले आसत जाल्यार ती फर्स्ट एड करपाकूय मेळची इवन दो पूर्ण वाटेचेर आमच्या संपर्कांत आसपी डॉक्टर्स हांच्याय कडेन आमी कॉन्टॅक्टान दवरता जेणे करून तांकां हांव कंटिन्युअसली म्हाज्या ऑफिसांतल्यान कंप्लिटली त्या वाटेचेर आमी उलोवन दवरता आमच्या लागपी वारकऱ्यांक अशा पद्दतीचे तांकां सहकार्य ह्या त्या सगळ्या वारकऱ्यांक मेळचे होय बी आमचो एक म्हणजे ही मदत ही तांकां दिवपा खातीर आमचें सरकार जें आसा हें कटिबद्ध आसा त्या खातीर आमी म्हणटा आसतना वारकऱ्यां खातीर ही तशी आर्थीक सहायता नसून आमी जर म्हणटा की भविश्य पिडये खातीर आमी ही चालू उरपी परंपरा अशाच पद्दतीन चालू उरपाक जाय म्हणून केल्लें हें सहकार्य आसा म्हणून केल्ली ही योजना आसा सातत्यात आज जवळपास 3500 वयता आसत जाल्यार फुडल्या वर्सा ते 5000 जावचे ताज्याय पेक्षा चड आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता कितलेशेच जाण आपली फिटनेस प्रूव करता म्हणपाक काय हरकत ना कारण 14 दीस चलप ही ल्हान गोश्ट न्ही 14 दीस बऱ्या जाणांक चलपाक जमना जेणे करून 14 दीस चल्ल्या उपरांत तो फीट आसा म्हणजे आमी जाका म्हणटा की ताका कसलेंच दुयेंत ना हें तो एक प्रूव करता ती एक खूब बऱ्या पद्दतीचे एक सहकार्य जावन आसा आमी जें म्हटलें की आतांच उलयता आसतना ताचो उल्लेख जालो गोवा पंढरपूर भवन किंवा गोवा विठ्ठल रखुमाई भवन जें तुमी नांव दिता तें नांव थंय दिवचें 2000चो जागा आमी ऑलरेडी आयडेंटिफायड केला फक्त तेजो घेवपाचो प्रोसेस ह्या वारीच्या पयलीं पुराय जावपाक शकता आनी तो पुराय जाला आसत जाल्यार थंय तो मार्क करून म्हणजे अवघे देवळा कडल्यान 1.5 ते 2 किलोमिटराच्या डिस्टन्साचेर आमी जागो आयडेंटिफाय केला बट फुडल्या वर्सा तुमी जेन्ना वारीक वतले त्या वारीक वयच्या पयलीं गोवा विठ्ठल रखुमाई भवनाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक परत हांवूच त्या विठ्ठल रखुमाईच्या ह्या कार्यक्रमा खातीर ते येवन उद्घाटन करतलो इतके देवा लागीं मागतले काय ना तर तुम्ही सगळ्या जाणांनी देवा लागीं मागचें की त्या विठ्ठल रखुमाई भवनाचे म्हणजे थंयसर उक्तावण करपा खातीर म्हाका परत एकदा मुख्यमंत्री म्हणून येवन थंय संद मेळची हे देवा लागीं हांवूय मागता आनी खऱ्या अर्थात अशा पद्दतीच्या ह्या आध्यात्मीक सांस्कृतीक परंपरेचो आमी सगळ्या जाणांनी अशीच ही यात्रा चालू दवरचें हें तुमचे कडेन मागता आमी वेगवेगळे फावटी आमच्या सरकारात वेगवेगळे कार्यक्रम
आम्ही म्हणटा की बऱ्याच जणांनी आमच्या अयोध्या तीर्थयात्रेचो आस्पाव घेतला आसतले अयोध्येकूय वचून आयल्या खुबशे जाण ह्या वेगवेगळ्या यात्रेंतल्या निमित्तान म्हणजे आमी देवदर्शन यात्रा जी सुरू केल्ली ताजोय अनुभव खूब जाणांनी घेतला. परत एकदा सुरू करपाक जाय गेल्या ते हय म्हणना वचोंक ना ते म्हणटा एनी हांव पळया फुडल्या वर्सा परत एकदा अशीच तीर्थयात्रा जी आसा ती सुरू करुया. ती निदान माझे म्हणणें की सिनियर सिटीजना खातीर करपाक जाय ज्याचे वय आमी जे म्हणटा की 60 वर्साच्या वयर जाल्यार त्या जाणट्यांक व्हरून हाडूंक जाय. थोडे भुरगेच चड वचपाक लागले जाणट्यांनी काय वचपाक जाय तांकांच व्हरून हाडपाक जाय. खरोखर अशा पद्दतीचे आसा. आमी ह्याच धर्तीचेर अयोध्येक हे सुद्दां आमी 4000चो प्लॉट हो अयोध्येतूय घेतला. आमी गोवा राम निवास अयोध्येतूय बांदपाचें केला जेणे करून आमचे लोक जेन्ना अयोध्येक वयतले अयोध्येक सुद्दां तुमच्या रावपाची एकदम अल्पशे पयशे दिवन थंयसर रावपाची सोय जावपाक जाय. त्या खातीर हे सरकार सातत्यान अशा पद्दतीचे संस्कृतीचे जतन करपाचें हे काम सदोदीत करीत येयल्या. संस्कृती संवर्धन आनी विकास हे आमचे सरकार सदोदीत एकातीर्थ कॉरिडॉर आसूनी किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजांचो फोर्ट आसूनी अशा पद्दतीचे वेगवेगळी कामां आमच्या सरकारात करीत आयिल्ले आसा. मागीर ती लोककला आसूनी भजन आसूनी कीर्तन आसूनी पारंपारीक संगीत आसूनी नाट्यकला आसूनी मंदिर उत्सव आसूनी दशावतार परंपरा आसूनी ह्यो सगळ्यो परंपरा तुम्ही जर पळयत कला अकादमी किंवा रवींद्र भवन ह्याच्या सहकार्यात गावागावात करपाचो आमी सदोदीत प्रयत्न केला. आरती कॉम्पिटिशन आसूनी किंवा फुगडी कॉम्पिटिशन आसूनी हे सगळे कित्याक तर सगळ्यांचो आनंद उत्सव वाडपा खातीर हॅपीनेस इंडेक्स वाडपा खातीर आमकां सरकाराक म्हणजे सगळ्या जाणांक सोशल वेलफेअराच्यो योजना दिता आसतना सुद्दां ती सगळीं जाणां आनंदीत उरची सगळ्या जाणांचें दुयेंत पयस वयचें आनी हाच्याच खातीर सरकार हो हॅपीनेस इंडेक्स वाडपा खातीर काम करीत आसा. आनी तो हॅपीनेस इंडेक्स हो वाडचो म्हणून आमी सदोदीत कार्यरत आसा. म्हाका खूब खोस भोगता की ह्या पुराय वारीक आमी पळयता की जवळपास 30 ते 40 वर्सांतले खूब युवक युवती ह्योय खूब मोठ्या प्रमाणात सहभागी जाता. आयच्या ई युगात सुद्दां पंढरपूर चाली वचपाक ती प्रिफर करतात वतात. हातूंतल्यान म्हाका खात्री आसा की गोंय सरकार किंवा गोंयांतले लोक ही भक्ती परंपरा म्हणजे आमी म्हणटा की ह्या इंटरनेटांतल्या युगात सुद्दां आमची भक्ती श्रद्धा ही परंपरा आमी अशीच चालू दवरतले हें सांगता आसतना म्हाका खूब खूब म्हणटा तशें बरें दिसता. ताकाच लागून तुमी अशाच पद्दतीचे परत हांव तुमच्या सगळ्या जाणां कडेन मागता की 9 तारखेच्यान ह्यो सुरू जावपी वारी ह्यो पंढरपुराक खूब पंढरपूर विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनाक म्हणजे सुखरूप रित्या पावच्यो. सगळ्या जाणांक बरें वारीत वयता आसतना एक आनंदीमय वातावरण सुखमय वातावरण या सगळ्या जाणांच्या मदीं क्रिएट जावचें. आनी आमी सातत्यान जशें म्हणटा की ज्ञानभाव तुकाराम पांडुरंग विठ्ठल हरी हे म्हणत आमी ह्या वारीचो आस्वाद घेवचो इतकेंच सांगता. आनी आज आमी ज्या लेटर डिस्ट्रिब्यूट केलां ते लेटर डिस्ट्रिब्यूट केला त्या प्रत्येकाचे पयशे 2 दिसाच्या भितर त्यांच्या अकाउंटाचेर डायरेक्टली जमा जातले आनी तुमकां ते पयशे काडून डायरेक्टली बस ट्रान्सपोर्ट किंवा कित्याक वापरपाक मेळटले. आनी फुडल्या वर्साच्या सरकाराच्या भितर वेळ पडला जाल्यार आनीकूय वारी वाडोवनी आनी वारीक दिवपी पयशेय बी वाडोवनी इतके देवा लागीं मागात. आनी परत एकदा हेच सरकार जे गोंयची संस्कृती सांबाळटा गोंयचे संस्कृतीचे संवर्धन करता तेच सरकार येवचे हे देवा लागीं मागतले काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर पांडुरंग हरी भारत माता की वंदे. खूप खूप धन्यवाद.